कशा आहात तुम्ही? चड्डी बसला, गरमी आता का गरमी? हय, पॅन्ट काढून बसला, फक्त चड्डीत असा. पॅन्ट घाल म्हटलं, पॅन्ट घाल ना, गरमी आता खंय. खरंच गरमी आता. रातचो पाऊस पडटा, सांजचो पाऊस पडटा आणि सकाळी मातशे दमट कशें आयज क्लाउडी आहा, म्हणजे वत ना आयज. म्हणजे आम पापड दवरला आयज. सुकले जाले सुकले, फाल्यां दाखयता तुमकां. आयज एक दीस दवरतले हांव, दाखयता तुमकां. ओके, टायम जाला 12. आता व्लॉग स्टार्ट करता. घरची कामां सोंपना, हे कर ते कर आणि गरमीन तुमकां सांगू वाज येयला. केन्ना पावस स्टार्ट जाता जाला. सो आयज तुमकां माझे शॉपिंगचे दाखयतले सगळे. बेंगळुरूसून कितें शॉपिंग केलें तें आयज तुमकां दाखयतले. ओके, सो तुमकां हेच्या पयलीं दाखयता आम पापड. पळोवया, दाखयता तुमकां आम पापड. जाल्यार ऑलरेडी सुकला तें, दाखयता तुमकां. रितिकाक थारो ना ते आम पापड खावपाक. हांवें म्हणलें राव रे मातशें आज एक दीस. हांगासर न्ही कुंड्यो काडून दवरला आणि हांगासर न्ही सकाळी इतले पर्यंत न्ही वत येता हांगासर. सो दवरला आणि ऑलमोस्ट जाल्लेले आसा. आयज एक दीस दवरतले आणि हे पळयात ऑलरेडी जालें. हे पळय तूप लायिल्लें न्ही बरें भायर सरता. आणि हांगासर सगळे आसा म्हाजे बेंगळुरूसून हाडलेले सगळे पोटलो हांगा दवरला हांवें. हे तुमकां मागीर दाखयता. सो आतां किचनान या. आयज न्ही हांव सुंगटाचे पुलाव करता. पयर सुंगटां हाडलेले, म्हटल्यार आयज पुलाव करया. रोखडेच ते पुलाव, ताका लागून इच्छित आसलेली बिर्याणी करपाचे. सो पुलाव करया म्हटल्यार रोखडे कितें पळय टीवी. हां, सो जाल्यार थोडे दीस उरला हेजे स्कूल स्टार्ट. सो मंडे तेजे बुक्स बीन हाडूंक जाय. तेजे स्कुलान दितात बुक्स बीन सगळे, नोटबूक टेक्स्ट बुक सगळे तेजे स्कुलान दितात. सो मंडे वचोंक जाय सगळे. मागीर ताका बुकाक कवर बीन घालूंक जाय, खूब काम आसा. सो जाल्यार आतां थोडे जाल्यार आतां थोडे दीस उरला स्कूल स्टार्ट न्हू रे. हां, थोडाक तूं न्ही. हां चल. ओके, तो दाखयता तुमकां सुंगटाचे पुलाव. सेम हांवें ते क्रॅब पुलाव केल्ले पळय, कुल्ल्याचे पुलाव सेम तशेंच करता हांव. आयज मातशें एक एंडाक न्ही एक ट्विस्ट दितलें हांव. ट्विस्ट एंडाक दाखयता तुमकां, मुद्दम ट्राय करा. ओके, तो चला करया सुंगटाचे पुलाव आनी मागीर तुमकां हांव सगळे शॉपिंगचे आयज दाखयतलें. आयज म्हाका तुमकां कशें करून दाखोवंक जाय. ओके चला. हो, हां आम पापड मातशें सुकोनी रे. आयज एक दीस राव, फाल्यां खावया. पयलीं तूंच खा. तो रावला आम पापड खावपाक. ओके चला. सो आतां न्ही हांव एक स्क्रॅम्बल करतले आणि एक स्क्रॅम्बल हा पळय हांव लास्टाक जेन्ना आमचे पुलाव रेडी जातले पळय तें ताचे वयर घालतले. आनी मुद्दम तुमी न्ही अशें करून पळया, तें बरें लागता. ओके, सो हांगासर हांवें दवरला पॅन दवरला बरें तापपाक. आनी न्ही फूल किचन म्हाका क्लीन करूंक जाय. तुमकां सांगू हांगासर वयर न्ही सामकी धूळ बसला सारकी हांगासर. एक्चुअली न्ही म्हाका बेंगळूरू वयच्या पयलीं करपाचें आसलेलें आनी बरें जालें करूं ना हांवें, की मागीर न्ही आनी परत धूळ जाता. सो म्हटलें हें सगळें म्हाका आतां किचन न्ही सगळें क्लीन करूंक जाय. तर पळोवया फाल्यां नाल्यार परवा म्हाका हें फूल किचन क्लीन करूंक जाय. अशें किचन बी घाण उरलें न्ही म्हाका आवडना. सो आनी ऑप्शन ना, ताका लागून आयज म्हटलें पळोवया फाल्यां नाल्यार परवा फूल डीप क्लीन करूंक जाय म्हाका किचन. तो बाल्कनी आसा. सो जेन्नाय न्ही म्हणजे वर्सान वर्स हांव न्ही म्हणजे पावस स्टार्ट जावचे पयलीं न्ही बाल्कनी बी न्ही क्लीन करता. सगळें मॅट बीट काडून न्ही सगळें क्लीन करता. कित्याक सतत हांव मशीन मारता न्ही तेन्ना वयल्या वयर हांव मशीन तांकां मारतात. सो भितर खाचीन खाचीन न्ही सामकें धूळ बसला सारकें. सो म्हटलें आतां सगळें काडून न्ही म्हाका आतां एक एक दिसाक न्ही सगळें क्लीन करूंक जाय. मागीर पावस स्टार्ट जाल्यार न्ही मागीर चड इतलें धूळ पडना. ओके, ताका लागून म्हटलें अशें आतां एक हेजें स्कूल स्टार्ट जावचे पयलीं सगळें काडून क्लीन करूंक जाय. पयलीं किचन मागीर सगळें बाल्कनी बीन क्लीन करूंक जाय. सो काम खूब आसा ताका लागून. सो हांगासर न्ही एक धाकटो चमचो हांवें तेल घातला. आतां हितून घालता हांव एक, हांगासर 3 घेतला हांवें ताती. थोडेंशें मीठ घालता हेज्या वयर आनी बरें ताका आतां मिक्स करून घेयात. बरें ताका मिक्स करात. तर मागीर न्ही तुमचें एक स्क्रॅम्बल जातलें. सो हांगासर पळयात एक स्क्रॅम्बल रेडी आसा. हेका न्ही आमी सायडीन दवरुया. सो हांव न्ही रितिकाक ब्रेकफास्टाक म्हणजे स्कुलान टिफिनाक बीन न्ही अशेंच हांव एक स्क्रॅम्बल करता. काय घालना, फक्त मीठ घालता. तुमकां जाय जाल्यार चिली पावडर तुमी घालूं शकता, पण तो चिली पावडर घातल्यार खायना. सो अशें हांव ताका करून न्ही चपाती दिता. चपाती आनी हें तो खाता. सो एक ब्रेकफास्टाक तुमी करूं शकता. चपाती आनी एक स्क्रॅम्बल तुमी न्ही भुरग्याक टिफिनाक घालून दिवं शकता. सो आतां हांगा कढाई दवरला हांवें. तितून घालता एक 2 व्हडलो चमचो तेल. 1 2 3 घालया चमचो तेल. सो तेल हांगा तापलेलें आसा. आतां तातूंत घालता सिनामन स्टीक, एक चक्रफूल आनी लवंग.
आणि एक तेजपत्ता मातशें ताका फ्राय करून घ्या. आता घालता हांव कांदे. सांगासांनी 2 कांद्यांनी चॉप करून घेतला. आणि आता घालता ग्रीन चिली. सांगासांनी 2 ग्रीन चिली कट करून घेतला. सो आता 1-2 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेयात. सो कांदो न्ही हांवें 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेतला. आता घालता एक व्हडलो चमचो आले लसूण पेस्ट. बरें मिक्स करात आणि एका बी 1-2 मिनटांनी बरें कुक करून घेऊया. सो आता घालता टोमॅटो. सांगासांनी 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला. आणि आता घालता कोथिंबीर. मीठ घालता चवीनुसार आणि एकाने बरें मिक्स करून घ्या. सो एकाने बरें मिक्स करून घेतला. आता धापोन 1-2-3 मिनटांनी आम्ही टोमॅटो कुक करून घेऊया. सो 3 मिनटां जाल्ली आसा. टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जाला. सो आता आमी घालया प्रॉन्स. प्रॉन्साक न्ही आमी मीठ बी कांय लावंक ना, डायरेक्ट घालता प्रॉन्स. बरें ताका मिक्स करून घ्या. घेतला. आता आमी मसालो घालया. सो हांगा 1/2 टीस्पून घेतला हळदी पावडर. 1 धाकटो चमचो घेतला रेड चिली पावडर. तिखट तुमकां चड जाय जाल्यार तुमी चड घालूं शकता. आणि हांगा घेतला व्हडलो चमचो हांवें गरम मसाला. सो आता घालता 1 चिकन मॅगी क्यूब. बरें एका मिक्स करून घ्या. सो एकाने बरें मिक्स करून घेतला. एक जस्ट धापोन न्ही आमकां 1-2 मिनटां आमकां बरें कुक करून घेवंक जाय. सो हांगासर 1-2 मिनटां जाल्ली आसा. सो आतां हांव घालता बासमती रायस. हांगासर 2 कप बासमती रायस न्ही हांवें वॉश करून घेतला. ताका सोक करून दवरूंक ना, डायरेक्ट ताका वॉश केला. ते घालता. सो पयलीं ताका आमी बरें मिक्स करून घेवया. सो हें बरें आतां मिक्स जाल्लें आसा. आतां आमी उदीक घालया. सो हांगासर हांवें 2 कप बासमती रायस घेतला. आतां हांव घालता 4 कप उदक. सो पयलीं घालता हांव 2 कप उदक. 3, 4. सो आनी हांव जस्ट 1/2 कप घालता. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. आणि उदक न्ही टेस्ट करून पळयात. इफ मीठ कमी आसल्यार न्ही मीठ घाला. सो हांव थोडेंशें मीठ घालता. सो हांगासर मीठ बी सगळें परफेक्ट आसा. सो आतां आमकां धांपोवन हें बरें कुक करून घेवंक जाय. उदीक ड्राय जायसर आमकां हें कुक करून घेवंक जाय. सो चेक करया. हें पळय जाल्लें आसा. उदीक ड्राय जाल्लें आसा. आनी मदीं मदीं न्ही तुमी चेक करात हां काडून. हें पळयात उदीक सामकें ड्राय जालां आनी बेस्ट जालां. ओके. सो फायनल तेच्या वर घालता हांव 1 स्क्रॅम्बल. 1 स्क्रॅम्बल घालप हें ऑप्शनल आहा, पण घाला तुमी बरें जाता. त्याच्यावर घालता कोथिंबीर. हांगासर न्ही सुंगटाचो पुलाव रेडी आसा. मुद्दम तुम्ही ट्राय करात. सो हांगासर न्ही सुंगटाचो पुलाव रेडी आसा. मुद्दम तुम्ही ट्राय करात. आनी घरांनी बरो वास सुटला. आनी हे रोखडे आता चड झंझट बी कांय नाही करपाक. ओके. ट्राय करा तुम्ही. ओके. सो शिव येवंक ना अजून. शिव येयली की मागीर जेयतली. मागीर तुमकां दाखयता. ओके. शॉपिंग सगळें शिव येयली की तुमकां मेळटा. ओके. चला. सो आता न्ही हांव बर्थडे विशीस करता. काल एक उरले म्हाजे बर्थडे विश करपाचे. ओके. सो काल आमी हांगा गेल्ले न्ही सालिगांव फूड फेस्टिवल. ते उरले म्हाजे ताका लागून. आनी आयज एक बर्थडे आसा. सो कालचे बर्थडे आहा पळय ताका हांव विश करता. यर हांगा. तो काल बर्थडे आसलेलो अनीश नाईक. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता. वन सेकंड हॅपी बर्थडे अनीश नाईक. आनी आयज बर्थडे आहा ऐश्वर्या. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे ऐश्वर्या आनी अनीश नाईक. हॅपी बर्थडे and many blessings to you. May God make all your wishes come true. चला. शिव येयलो. सगळं हाय म्हण. कसा? बरो आसा. बरो आसा.
आणि ऋतिक हांगा कलर करता. ऋतिक अजून गरमी हें आहे ना खंय गरमी येता तुका न्हू रे पॅन्ट घालपाक टायम ना तुका चड्डी घालून बसला. ओके तो मम्मी हांगा मम्मी तुका मेळोंक ना न्ही. मम्मी हांगा नुस्तें फ्राय करता. थोडे आसलेले फ्रिजीन मसालो लावून दवरलेले नुस्तें म्हटलें आयज फ्राय करया. बांगडे आनी बोडका आहा तकली आहा बांगड्याचे पळय आनी एकूच कल्ली आहा जालें. आसलेले थोडे फ्रिजीन म्हटलें फ्राय करया आनी तुका आईक मेळटा आई थोडे आय म्हण आई टुवान मारून रेडी. ओके पुलाव पळय रेडी आहा. आयज खबर आहा कितें केला हांवें स्पेशल केला सुंगटाचे पुलाव केला. हेका न्ही आमी बेंगळूर गेले तेन्ना फक्त हॉटेलांत वचून बिर्याणी खातालो आनी रस ऑमलेट. हां घरचें जेवण ताका टेस्ट जायना भायलें जेवण ताका बरें टेस्ट जाता. घरा सपोज नॉनवेज केलें न्ही कितें नॉनवेज केला आपल्या खावन वाज येना म्हणटा. आनी जेन्ना आमी बेंगळूर गेला पळय सद्दां तेजी बिर्याणी आनी रस ऑमलेट पळय आमकां मातशें हॉटेलांत जेवपाक व्हर म्हटल्यार व्हरना ना. आमी बेंगळूर घालतना आपूण बरो रस ऑमलेट घरा दाळ बीन करूंक जाता. एक दीस दाळ करून दवरले आनी 3-4 दीस करून खावपाक जाता. काय करपा नाका काय करूंक कळना हेका फक्त भायले खावंक पळयता बिर्याणी. आमी या बिर्याणी खावपाक आतां बेश्टो या म्हणटा नाजाल्यार कितें बिर्याणी आतां घरात करया म्हणटा बरो. ताका लागून आमी खंय भोंवपा बी गेले न्ही हेजे सारकें लॉटरी लागता बिर्याणी खावपाचें. ओके तो तुमकां दाखयता हे पळयात बेंगळूरच्या सगळ्या पोटलो उखलून हाडला. ओके तो तुमकां आतां डिटेल दाखयता. चडशी न्ही हांवें साडी हाडला साडी आनी चुडीदार. तुका बेंगळुरा हेच तुका बरें मेळटा साडी चुडीदार कपडेच तुका बरें मेळटा. सो हांव कपडेच म्हणजे साडी आनी चुडीदारच घेवन येयला ते तुमकां दाखयता हांव. आनी तुमकां प्रायस सांगतलें हांव कशें म्हाका एक साडीक पडले तुमकां प्रायस सांगतलें. आनी एक तुमकां साडी दाखयतले पळय साडी नंबर बरयता. तुमकां खंयची साडी आवडला कमेंट करा. पळय म्हाका जें आवडला हांव घेवन येयला. हांव अशें म्हणूंक शकना की तुमकां तें आवडटलें जें म्हाका आवडटा पळय तुमकां आवडटलें. जस्ट तुमी कमेंट करा तुमकां खंयची साडी आवडला तें. आनी बरे बरे साडी घेवन येयला हांव. आनी चडशी म्हळ्यार चड साडयो ना जे आसा पळय ते खूब फाटी म्हाका असं लग्नाक बिग्नाक हाडलेले पळय तेच साडी हांव झरयता. चडशी म्हळ्यार साडी अशे बरे बरे साडी अशे ना मेळ्ळे आनी चडशे हांव साडी न्हेसना. सो आतां बेंगळूर गेला म्हणून हांवें हाडलें असं म्हटलें. आतां एक ब्लावज शिवपाचे. ओके सो जे म्हाका आवडटा बरे बरे म्हाका मेळ्ळा हाडला. चडशी म्हाका चड हाडला मम्मीन थोडेशें घेतला. ओके आनी चुडीदार हाडला हांवें तो तुमकां दाखयता. ओके हांगच्यान स्टार्ट करता हांव. ओके सो हें बॅग घेतला हें मम्मीक आनी हें म्हाका. हें हांवें घेतला हांगासर डी मार्टान गेल्ली पळय आमी थंय घेतलेले. आनी शिवनाथ जेन्ना येयलो पळय तेन्ना तेज्या वांगडा धाडून दिल्लें हांवें म्हटलें तूं व्हर अर्दें सामान तूं व्हर म्हटलें. सो हे बॅग म्हाका पडले म्हाजे बॅग पडले 1000 रुपीज बरें आहा. हें पळयात आनी ताका अशें हें चेन हें कितें बेल्टूय आहा. तुका जाल्यार हें बेल्ट घालून तूं लांब तुका जाय जाल्यार करूं शकता. आवडलें म्हाका 1000 रुपीज पडले आनी आनी भितर ओपन करून दाखयना. ओके बॅग कशें आहा कमेंट करा. हें हांवें घेतला आनी असले बॅग म्हाजे कडेन ना जेन्ना आहा तें घेवन येयला. आनी हें मम्मीक घेतला मम्मी हें आवडलें हें म्हाका दिसता चड कितलें काय 500 कितें पडलें हेका. मम्मी म्हणलें आपलें सादेंच जाय खंय सो घेतलें. सो हें जालें बॅग. आनी हें घेतला डी मार्टान चकली हें करपाचें आमगेर आसा तें लाकडाचें अशें प्रेस करपाचें. तें खूब तुका न्ही प्रेशर लावचें पडटा म्हणजे झुकून भायर येना आनी तें खूब पयलीं ओल्ड तें मम्मीचे टायमाचें तें मम्मीचें तें आमगेर आसा पण तें हांव यूज करना. म्हाका असलें जाय आसलेलें. आनी हें तुका एमेझॉनान आसा कितलें तरी 500च्या अबाव आसा. आनी हें आमकां पडलें 249 पडलें आमकां. हांगा प्रायस दिला 449 आनी 249 आमकां मेळ्ळा. सो हें बरें आहा. सो हें घेतलें. आनी हें कार्ड घेतला हांवें मैसूर पॅलेस फ्रीज मॅग्नेट. ओके आनी हें शिवनाथान घेतला. आतां न्ही हांवें नॉनस्टीक कढाई बिडाय घेवपाचें बंद केला कित्याक खूब जाणां म्हाका कमेंट केल्ली की नॉनस्टीक कढाई बरें न्ही हाडटा. आनी खरें तें जे आतां आहा पळय आमी यूज करता आतां हांवें तशें हाडना हांव. हें शिवनाथान आवडलें धाकटेशें बारीकशें आहा. हें आमकां कितलें तरी पडलें 200 कितें पडलें. सो हें घेतलां. सो हें आसा हरे कृष्णा. सो हें हांवें घेतला इस्कॉन टेम्पलान गेल्लें न्ही थंय घेतला हांवें. 2 घेतलेले एक भयणीक दिला हांवें. आनी हें न्ही कपडे घेतला हांवें म्हणजे जेन्ना जन्माष्टमी आसता पळय तर कानाक कपडे घालपाक न्ही 2 घेतला हांवें.
सांग असं एक गळ्याचे घेतला हांवें हे घेतला हांवें मैसूर शू कितें म्हणटा पळय केन्ना घालतले का खंय असले बीन घालना हांव पण म्हाका आवडले हांव घेवन येयले घालपाचे ते मागीर पळोवया हे का न्ही हे पळय बरें आहा हो हांवें घेतला आनी हो एक सेट आहा इयरिंग बरी दिसता असले म्हाका आवडना घालपाक म्हाका आवडले म्हाका खूब आवडले हांवें घेवन सोडलें आतां केन्ना घालपाचें मागीर पळोवया आनी एक बारीकशी चेन खूब आवडलें म्हाका हे पळय बरें आहा तो म्हणटा काळें जायना खंय उदकान जो घातला काळें जायना म्हणटा तो एक घेतला हांवें चल मम्मी ऋतुकान घेतला पळय डी मार्टान आतां बस थंय वारो घे चल 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 हांव नाका सो एक पोटलो ओपन करता ओके हांगासर एक साडी आसा आतां हें न्यू येयला खंय म्हणजे साडी एक कलर आनी ब्लावज डिफरंट कलर आनी असलें आमगेर ना सो म्हाजे कडेन ना साडी सो घेतला हांवें आनी हेजी एक प्रायस आसा पळय 999 आनी आमी खंय गेल्ले पळय ते पोतिसान थंयसर तुका बार्गेनींग करूंक मेळना जे रेट आहा पळय तेच रेटीन तुमकां घेवंक जाय पण इतलें ते तुमी आतां म्हाका सांगा ही साडी म्हारग आहा का सवाय आहा ती तुमी म्हाका सांगा ओके म्हाका ते आवडले हांव घेवन येयलें ओके हें एक जालें सो हें मम्मीन घेतला हें खूब सिंपल आसा डेली वेराक आनी हेजे प्रायस आसा 589 आनी खूब कपडो न्ही खूब सॉफ्ट आसा तिका ते आवडले तेणी एक घेतले सो हांगासर एक साडी आसा हें हांवें घेतला बरो आहा कपडो मोव जावन बरो आसा आनी हेजे कॉस्ट आसा 1087 ओके 1087 बरो आहा हे पळयात आनी पल्लूक न्ही हांगासर हें आसा हे पळयात अशें डिजायन आसा ओके एक जालें फूल ओपन करून दाखयना तुमकां अशें दाखयता तुमकां आनी बॉर्डरी पळयात तुमकां सांगलेलें न्ही म्हाका चड मोठे मोठे बॉर्डर आवडना हे पळय धाकटेशे बॉर्डर आहा आनी बरें आसा घेतले सो हांगासर आसा हें मम्मीन घेतला आनी हें खूब सिंपल आसा एका बॉर्डर बी कांय ना फक्त सायडीन ताका न्ही अशें हांगा डिजायन आसा आनी ताका अशें शायन मारता आनी हें आमकां पडलें 1315 पळय अशें बरें आहा हें पळय हें मम्मीन घेतला काड पेपर काड रे खूब सिंपल आहा हें पण एका मातशें सांबाळूंक जाय खंय कितें लागलें बिगलें न्ही हें मातशें भायर येतलें कपडो म्हणजे सूत भायर येतलें सो खूब स्मूथ आहा कपडे म्हणजे सिल्की टायप हें पळय हें मम्मीन घेतला सो हो एक साडी आसा ऑरेंज दिसना तें लायट ऑरेंज कशें आनी तेजें ब्लावज पळय पिंक आसा आनी हे सायडीन पळय अशें ताका कितें म्हणटा खबर ना ते पल्लूचे ते आनी हेजे प्रायस आसा 889 ओके आनी हे खूब स्मूथ आसा आनी हें म्हाका खूब आवडलें सो हो म्हाका आसता पर्पल न्हिशना म्हणजे पर्पल आनी एका पल्लूक अशें डिजायन आसा हांगासर आनी ब्लावज आसा हो कलर व्हायट आनी मल्टी कलर आसा हितून आनी हांगा शायनींग आसा आनी हें आमकां पडलें 778 आनी म्हाका हे साडी न्ही खूब आवडले पार्टी वेराक बीन घालपाक न्ही हें बेस्ट आसा आतां पार्टीक व्हरतलो कोण ते पळोवया हाडपाचे साडी हाडल्या हांवें आतां पार्टी बिटी कोण व्हरता ते पळोवया आतां सो हे साडी हांवें घेतला चडशें हांवें म्हाका चड घेतला मम्मीन चड घेवंक ना सो हें न्ही सामको सॉफ्ट आसा कपडो हे पळय सॉफ्ट आनी म्हाका न्ही सॉफ्ट कपडे आवडटा सॉफ्ट साडी कितें आतां घातल्या आनी आंगार सामकें बसता ओके आनी ती म्हणटा एका साडी न्हेसूंक कळना इतली साडी हाडला न्हेसूंक कळटा म्हाका फक्त म्हाका टायम लागता न्हेसपाक सो म्हाका साडी न्हेसपाक खूब आवडटा आनी हेजे प्रायस आसा 1500 हे पळय 1500 सो हे साडी सुद्दां म्हाका हेका बी सेम अशेंच आहा पळय पल्लूचेर येतलें हें आनी बॉर्डरी पळयात खूब बारीक आसा आनी मातशें ट्रान्सपरंट कशें म्हणजे कळ्ळें न्ही नेट टायप आसा पण कपडो मात बरो सॉफ्ट आसा हे पळय ओके सो हें म्हाका पडलें सो हेजे प्रायस आसा 3200 शिवनाथ शॉक जालो 3000 रुपया पण बरें आवडलें म्हाका हें साडी ताका लागून खूब आवडलें म्हाका पळय यार मातशें घालून दाखयता तुमकां अशें शायन मारता पळय हांगा शायन आहा न्ही शायन मारता आवडले घेतले पयशे पळोवंक ना हांवें जेन्ना आमी साडी न्हेसता पळय अशें पोटाक घालपाचें आनी चडशी बेंगलोर तेवटेन लोक बीन न्ही बायलां बीन अशें घालतात सो हांगासर चडशी मेळना हें केन्ना पळोवंक ना हांवें सो एक घेतला हांवें कितें खबर आहा हो आसा सिल्वर न्ही सगळ्या साडीक मॅच जाता सो एक कमरेक पोटाक घालपाचें आनी हांगासर अशें इलास्टीक आसा तुका एडजस्ट करूंक मेळटा हे पळयात एडजस्ट करूंक मेळटा आनी हेजे कॉस्ट आसा 455 हेजे खूब बरें बरें आसलेले कलर इफ तुका ग्रीन साडी आसा जाल्यार तुका ग्रीन बेल्ट मेळटा अशें कलर सो हांवें
एक घेतले. सो म्हाका डिफरंट कलर घेवपाक मागीर इतले खूब जातले, ताका लागून हांवें सिल्वर घेतला. सो हे सामके डिझायन न्यू आसा. हे पळयात, हे आतां सांगलें न्ही उदळ हांवें पोटांक घालपाचें म्हणून. हे पळयात. सो हे न्ही पोटांक घालपाचें बेल्ट. ओके. आनी हो आसा ब्लाउज नेटेड आसा, नेट आसा. आनी साडी सिंपल प्लेन आसा, पण ताका पळयात पल्लू अशें हें आहा, ताका डिझायन आसा हांगा. ओके. सो हें आमकां पडले, तुमकां दाखयता फोटो एकदा परत. हे पळयात हय दिसतले अशें पोटांक घालपाचें. आनी हें आमकां पडले 965. तो हो एक साडी, हो बी म्हाकाच. सो हें अशें फ्लावर डिझायन आसा. आनी आतां इतले तुमकां साडी दाखयला पळय, सगळ्या साडये पेक्षा हें मातशें डिफरंट आसा. सो असलें एक घेवया म्हटलें हांवें. सो हेजे प्रायस आसा 1723. आनी हें पळयात, कपडो सामको बरो आहा. बरें अशें ना? बरें. ओके. सो हें मम्मीक घेतला. सिंपल हांवें ग्रीन आनी बॉर्डर पळय. मम्मीक बारीक बॉर्डरचें आवडटा, बारीक बॉर्डर आसा. ओके. आनी हें आसा 999. पळयात हें खूब आवडलें म्हाका. आनी येल्लो घेतला हांवें. येल्लो कलर म्हाजे ना, बरें आहा येल्लो. आनी हांगा सिल्वर कलर ताका डिझायन दिला पळय, सिल्वर आसा. आनी हेजे प्रायस आसा 1556. ब्लू. आनी ब्लाउज पीस न्ही हेका ब्लू आसा हांगासर. ओके. हे पळय ब्लाउज पीस आवडलो म्हाका. कित्याक एक साडीन 3 कलर आहा हितून, येल्लो आसा, सिल्वर आसा आनी ब्लू आसा. सो ओदूळ हांवें दाखयल्ले पळय तुमकां, हो आनी हो सेम आसा, फक्त कलर हांगा ग्रे आसा. आनी हेजे ब्लाउज पीस आसा पिंक. आनी हे म्हाका खूब आवडले. आनी हेजे प्रायस पळयता. सो हे 1556. सो कुमटा पावतना न्ही सगळे साडी काडून दवरलेले फुडें, भयणीच्या फुडें. तुका कितें जाय तें घे म्हटलें हांवें भयणीक. पूण ताणें जस्ट एकूच साडी घेतली न्ही, ताणें एकूच साडी घेतला. तें म्हणटा आपल्याला भरपूर साडी आहा, ताका तेडे भरपूर साडी आहा. ताणें एकूच साडी घेतला आनी 2 चुडीदार घेतले ताणें. चड ताणें कांय घेवंक ना, एक चुडीदार. खूब आवडलें. जेन्ना पयलें पळय खूब आवडलें म्हाका. आनी कलर खूब आसले थंयसर. सो म्हाका हो पिंक आवडलो. पिंक न्ही हें, की रेड? पिंक बरो दिसता. आनी हांगासर अशें शायन मारता पळय, हांगा बरें खूब आवडलें म्हाका. पिंक आनी रेड दिसता न्हू. हें लग्नाक बी घालूंक हें. कोणाचें लग्न बी आसा आपय म्हाका घालून येता हांव साडी. बरी दिसता न्ही, बरी दिसता न्ही गे. खूब आवडलें म्हाका, खूब आवडलें. हें आनी पिलो मॅचिंग आसा कितें. खूब आवडलें म्हाका. पयलें आनी सोमतें घेतलें हांवें. रेट बीट कांय पळोवंक ना. सो म्हाका तें मातशें सवाय दिसलें, सांगता कितलें तें. सो हें आसा 1765. सो हांगासर एक साडी आसा. हें सगळें न्ही पार्टी वेअर आहा. म्हाका खूब आवडलें हें. हें पळयात प्लेन हें. आनी हांगा अशें ताका शायन मारता. हें पळयात तुमकां दिसना तें शायन मारता. प्लेन साडी आनी ब्लाउज आसा हो. आनी हेजे प्रायस आसा चड ना हेजे 1389. सो ओदोर तुमकां दाखयल्ले पळय हांवें ते पर्पल. सो हांगासर आसा ग्रीन. तो ग्रीन. ओके. ग्रीन आसा हांगा. आनी हो ब्लाउज पीस. ओके. एका बी मदीं मदीं हांगा शायनींग आसा. आनी हेजे प्रायस आसा 778. सो हे एक साडी आसा. हे मम्मीक हे पळय रेड कलर. हो रेड कलर ब्लाउज आसा. आनी हो साडी. आनी हेका अशें बॉर्डर अशें कांय ना. बॉर्डर जाग्यार न्ही हांगासर अशें डिझायन आसा. म्हणजे हार्ट टायप अशें डिझायन आसा. आनी कपडो सामको स्मूथ आसा. हे पळयात आंगार सामकें बरें बसतलें. सो हें आमकां पडलें 945. सो हांगा एक आसा. असलें आमी चड हाडला. म्हणजे साडी एक कलर, ब्लाउज एक कलर. खूब आवडलें. ताका बी अशेंच हांगा ताका डिझायन आसा. डिझायन म्हणना कितें म्हणटा ताका, कमेंट करा कितें म्हणटा. आनी हो ब्लाउज आसा रेड न्ही हो, वेल्वेट न्ही, वेल्वेट पिंक म्हणजे अशें कपडो आनी वेल्वेट टायप आसा. हो ब्लाउज पीस आहा पळय वेल्वेट आहा. हे पळय बरो आहा. आतां ब्लाउज शिवपाचें हितूर आसा. जितले बरे ब्लाउज शिवतले तितलेच ते साडी न्हेसल्यार बरें दिसतलें. तो साडी जाल्ले आसा. इतले साडी घेतला. आतां साडी तुमकां खंयचे आवडले म्हाका कमेंट करा. आतां हांगासर घेतला कुर्ता. हे मम्मीन घेतला 2. हो एक आनी हो एक. सो कुर्ता आमकां एक पडले 449. हे शिवता घेतला म्हाका डी मार्टान. हे पळयात
तेजे प्राइस कितले टॅग बीन काय ना हांगासर किती 500 किती असेल ते 550 आले तो हो एक घेतला. सो हो एक चुडीदार हांवें घेतला सेट आसा हो पॅन्ट आनी दुपट्टा बी सगळें आसा. हे आमकां पडले 500. हे न्ही हांवें मल्लेश्वरम भायर बसलेले थंय घेतला हांवें. हो दुपट्टा आसा दुपट्टा असो आसा पळय बांदिनी टायप हे बांदिनी डिझायन ना तशें बांदिनी टायप आनी पॅन्ट अशें आसा. तो हो एक घेतला हांवें गाऊन म्हणटा न्ही का गाऊन म्हणटा हे हांवें घेतलेले पोतिसान. सो हे म्हाका पडले 910 पळय आनी कपडो सामको दाट हा थिक्क हा कपडो घालून पयले हांवें सारकें जाता. ओके सो हो एक घेतला हांवें सेम थंयसरूच पोतिसान पण हे न्ही पॉलिस्टर ते कॉटन आसा कपडो हो पॉलिस्टर आसा आनी हो बरो आहा. आनी हेजे प्रायस आसा 1190. ओके शिव म्हणटा आपल्या काय हाडूं ना खंय तुका कितें हाडूं हांवें हाडलें काय आवडना. सो हें एक चुडीदार आसा म्हाका हाडला हांवें. हेका दुपट्टा ना हे आतां दाखयता पळय तुमकां हेका दुपट्टा ना. हेजे प्रायस आसा 300 रुपीज. चिकपेटान न्ही अशें भायर बसलेले आनी म्हाका खूब आवडले. 300 रुपयांनी कितें मेळटा हे पळय बरें आसा ना हेका दुपट्टा ना. तुमकां जाय जाल्यार वायट कलर दुपट्टा तुमी घालूं शकता आनी हे पॅन्ट आसा. मम्मीक थंय मेळूंक ना कित्याक तें 5XL 3XL थंय नासलेले फक्त लार्ज डबल XL इतलेच आसलेले. सो हो घेतला हांवें चुडीदार 300 रुपीज. हेका बी दुपट्टा ना आनी हो पॅन्ट. ओके तो हो एक चुडीदार 300 हे पळय आनी हो पॅन्ट बरो आसा. कपडो कॉटन आनी दाट आसा. 300 रुपया वर्थ हा घेवपा अशें. हो म्हाका न्ही खूब आवडले पळयता तशें काडून उखलून काडून घेतले हांवें. सो हें बी सेम 300 पण हेका न्ही अशें बांदपाक फाटल्यान दोरो आसा हे पळय. हेका दुपट्टा ना आनी हो एक पॅन्ट. हो चुडीदार हेका बी दुपट्टा ना 300 रुपीज आनी हो पॅन्ट. होय बरो आसा ना. सो हांगासर न्ही ते ब्लावजा फाटल्यान ते बांदतात पळय ते घेतला हांवें. सो हें म्हाका पडले 150. होय म्हाका पडलो 150 आनी हे दोन म्हाका पडले 100. सो हें हांवें घेतला कित्याक खबर आहा हो साडी हें साडी वांगडा न्ही फाटल्यान बरी दिसतलें आनी सामकें फॉर मी हें म्हाका न्यू आसा असलें हांवें गोंयान पळोवंक ना. म्हणजे पिलो टायप अशें ना पिलो टायप आनी सामकें बेस्ट दिसता. सद्या दोन हाडला हांवें एक पिंक कलर लायट पिंक आनी हो रेड. ओके सो हें सगळें रितुका कपडे हाडला आनी हें आहा पळय 1 2 3 हें आमकां पडले 300 रुपीज. हे 3 हें तेंचे कितें ऑफर चालू आसलेले. ओके सो हे 3 हाडला आनी हो सेपरेट हो प्रायस आसा 590 आनी खूब आवडले म्हाका. आनी हो एक हो सिंगल आहा हें आसा 550 आनी हो रितिकान चूज केला ताका तो असले आवडले. हें आसा 565 आनी हो एक पॅन्ट म्हणटा ना पॅन्टूच न्ही हय ट्रावजर आनी एक 3 जीन्स हाडला 2 ब्लू आनी हे ब्लॅक. तो इतले सगळे हे रितिका आनी कितें आहा गे जालें इतले. तुम्ही म्हणटले शिवताक काय हाडूंक ना की शिवताक हांव केन्ना कांयच घेयना कित्याक तेजे घालपाचें सामकें वेगळें तेणेंच चूज करूंक जाय आनी तेणेंच घेवंक जाय. आनी मेन थिंग म्हणजे सायज इम्पॉर्टंट. सो तो खंय गेला न्ही तो म्हाका काय हाडनाका म्हणटा तो. सो हांवें शिवताक काय हाडूंक ना सांग तांकां खबर आहा सांगला हां मागीर लोक म्हणटले आपल्याकूच घेतला गो काय हाडूना म्हणटले पळय हां शिवता म्हाका सांगला की आपल्याक काय हाडनाका कित्याक तेजे सायजी प्रमाणे तो ताका कितें जाय तें तो घेता. सो हें सगळें शॉपिंग आसा. तुम्ही म्हणटले तू तुजें लगीन दिसता ताका लागून इतली साडी हाडला म्हाजे साडयो ना न्यू साडी नात म्हाजे सगळें आहा ते सगळें ओल्ड जाला तेच धरयता हांव. आतां बेंगळूर गेला म्हणून हाडले हांवें. आनी साडयो कशें आसा कमेंट करा. ओके जे म्हाका आवडले ते हांव घेवन येयले. आतां कितें म्हारग कितें सवाय तें म्हाका खबर ना दिसलें उखलून हाडलें हांवें. कशें उखलून हाडलें तें आमकांच खबर न्ही गे आई पळय थंय आतां आता आई साडी विकोंक बसला रे पळय आई सगळें फोल्ड करून दवरला. आता जशें साडी आहा तशें आमकां ब्लावज बरें शिवूंक जाय. सो सगळे ब्लावज आतां शिवूंक दिवचे ना. आतां येयला चवथीक आतां रेडी करतलें हांव एक साडी ब्लावज शिवपाक. सगळे हांव ब्लावज शिवून दवरचे ना कित्याक खबर मागीर थोडे टायट येता बीन कळ्ळें न्ही. सो ताका लागून जे कितें फेस्टिवल येतले पळय ते प्रमाणे एक हांव साडी दितले शिवपाक. ओके
सो कमेंट करा तुमकां खंयची साडी आवडली ते हांवें नंबर घातला कमेंट करा आनी प्रायस तुमकां कशी दिसता म्हारग आसा सवाय आसा कितें म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा ओके सो आतां हांव एंडींग दिवपाक येना व्हिडिओ आनी आतां थोडेशें नांव घेता सो आनी एक न्ही तुमकां सांगता एक प्रिया रिबेलो म्हणून ताणें म्हाका फाटीं सांगलेलें म्हाका तुमकां न्ही सांगपाक टायमूच मेळूंक ना कित्याक हांव ते बेंगळूर आसलेलें सो आतां म्हटलें सांगया म्हटलें प्रिया रिबेलोचो न्ही एक चॅनल आसा ओके प्रियाज लिटल वर्ल्ड म्हणून ते चॅनल आसा ते रेसिपी बीन घालता ओके जशें तुमी म्हाका मोग दिला तशेंच तुमी तांकांय मोग दिया चॅनल तेजे पळयात ओके रेसिपी पळयात शेअर करात लायक करात ओके सो प्रियाज लिटल वर्ल्ड सो आतां हांव थोडेशें नांव घेता सो फर्स्ट आसा उज्वला कुणकोळीकर वंदिता खांडेपारकर कॅरोलिना डिसोजा लुडिना वाज प्रशांत कुमार नीना नाईक लॉना डायस आनी रोजी रोजारियो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू अशेंच बरे बरे कमेंट करात मोग दियात ओके सो चला आयचो हो व्लॉग हांगाच एंड करता पुलाव ट्राय करात सुंगटाचे पुलाव ट्राय करात आनी साडी कशी आहा कमेंट करात फाल्यां सगळ्यो साडी म्हाका कपाटान दवरूंक जाय थंय टायम वयतलो कपाटान जागो ना निशिनाथ कपाटान जागो ना कपाट हाडया खंय हाडटा कपाट खरेंच हांव कपाटान जागो ना आतां खंय दवरपा चित्ता हांव पळोवया आतां कशें करून एडजस्ट करून घुसून दवरचें पडटलें हय रे चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर I love you friends. Please you comment, share, subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय Bye.